न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा गोंयांत खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी ती म्हणजे अशी की आयज दोनापावला एका बशीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान तिणें डायरेक्ट तिणें गेटीर व्हरून मारली आनी पण ह्या अपघातान कोणाकूच कांय जावंक ना। पण गेटीर जो रक्षक आशिल्लो तो सुदैवान वाटावलो। हिची पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे मुळगांव मायनिंगच्या इशू वयल्यान व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा। थंयसरल्या लोकांचें अशें म्हणणें की आमकां मायनिंग नाका आनी तशेंच आमचो मायनिंगेचो प्रस्न आहा तो सुटावो कसो अशी ते मागणी करीत आशिल्ले। पण ते अशें म्हणटा की ह्या तेंची मागणी आहा ती थंयसरल्या सरकाराचें लक्ष ना। तशेंच थंयच्या कंपनी म्हणजे मायनिंगची कंपनी ते बी तेंचे प्रस्न आहा ते आयकूंक घेना। ताका लागून तेंच्यांनी वचून मुळगांव मायनिंगेची वचून धाड घातली आनी बंद केली। उपरांत आयज सकाळीं सगळे जे ट्रककार आसले ते एकठांय जावन तेंच्यांनी गेटी कडेन वचून रावलेले। जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो आसा। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार पेडण्या हरमल वाठारांत अमर बांदेकर ह्या 37 वर्साच्या तरणाट्याचो खून जाल्लो आसा। हो तरणाटो हरमल दर्यादेग वाठारांत पासय गेल्लो खंय तेन्ना ताचे शेक कामगारां वांगडा ताचो वाद जाल्लो आनी त्या वादांतल्यान तितून मारामारी जाली आनी ताका गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचें घडटा। ह्या प्रकरणांत मांद्रे पुलिशेन एकल्याक अटक केली आसा। आतां आमी फुडें आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। म्हत्वाची बातमी अशी की बेळगांवच्यान मडगांवां 53 घरडुकर घेवन वयताले। ह्या प्रकरणांत 2 गाडयो आहात त्यो जप्त केल्ल्यो आसात आनी जे घरडुकर आहात तांकांय धरिल्ले आसा। कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां नासतना ह्या 53 घरडुकरांची जी वाहतूक आहा ती करताली। जेन्ना केरी चेकपोस्टाचेर ह्यो 2 गाडयो आडयल्यो आनी कागदपत्रां तपासली जाल्यार 2 गाडयांच्या ड्रायव्हरां कडेन कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां नाशिल्ली। सो 2 गाडयो जप्त केल्ल्यो आसात। ह्या प्रकरणांत वाळपय पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्ली आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की पॅराग्लायडींग करतना 2 जाणांक मरण आयिल्लें आनी उपरांत पॅराग्लायडिंगेचेर तात्पुरती बंदी घातिल्ली। ह्याच विशयांत उपरांत मायकल लोबोन मागणी केल्ली की पॅराग्लायडींग बंद करची न्हू। ताचेर आतां जो मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार म्हणटा की पॅराग्लायडींग ही आपल्याच मतदारसंघात जाता, हेर बाकीच्यांनी ह्या विशयान लक्ष घालचें न्हू, आपूण कितें तें पळयता। सो ह्यो 2 सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांत सरान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो आसा त्यो 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळयात। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार शिरगांव वाठारांत एका घराच्या लागीं आशिल्ल्या स्टोर रुमाक उजो लागून सुमार 4 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा। आतां आमी फुडें आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। सत्तरी कुमठेघाट काजरेघाट कुमठळ हांगा ह्या वाठारांत जे पळय भोंवडेक आयिल्ले 4 जाणां तातूंतले एकट्याक न्हंयत बुडून मरण आयिल्लें आसा। काल सांजे ते सगळे फोंडेच्यान थंय भोंवणे खातीर म्हणून आयिल्ले आनी 3 जाणांनी तांच्या मदल्यांनी लायफ सेवर जॅकेट घाल्ले। मात ह्यो जो एकटो आशिल्लो ताणें घालूंक नाशिल्लें आनी घडये ताका उदकाचो अदमास येवं नाशिल्ल्या कारणान तो बुडला आसतलो असो प्राथमीक अदमास आसा। काल सुमार 6:45 सुमार उजो पावलो बेदाक जेन्ना ह्या घडणुकेची म्हायती दिली तेन्ना ते घडणूक थळार गेले, पूण काळोख जाल्ल्या कारणान तांणी सोद मोहीम जी आसा ती
थांबोवन दुसरे दिसा म्हणजे आयज सकाळी सोमाराक तांणी ही चालू केली आनी आयज ताची जी कूड आसा ती सांपडिल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास चालू आसा. ही तुमकां बातमी सविस्तर पळोवपाक मेळटली. ह्यो ज्यो आमचे सब एडिटर्स एंकर तशेंच रिपोर्टरांनी तुमकां बातमी सांगल्यो आसात त्यो गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.